देवा कसून कमसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्घां दिवचो विसयसो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कसून कमसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्घां दिवचो कालत्या काळजा या जगपापाक सगळे सर्व एकठांय जाल्या जेजू नांवान भेटो करता बलिदान दैवीक पुत्रान जिणेचो बळ करच्या विसयसो संग्रामाचो त्रिएक देवा कसून कमसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्घां दिवचो विसयसो संभ्रमाचो त्रिएक देवा कसून कमसो आमचे ताणे वतल्या कृपे देण्याचो उगडास काढून उपकार पावडून अर्घां दिवचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या केरीत दिसा 25 वर्सांच्या ह्या संभ्रमाक आमी सर्व देवाक अर्घां दिवंक हांगासर आयल्या आमचो देव पोसलेलो आमकां सदांच राखून आसा म्हणून आमची पातयेनी तर ह्या देवाक आमी अर्घां दिवया आनी ताणें आमचेर ओतलेल्या सर बेसावांक आमी ताका अर्घां दिता आसतना आयच्या दिसाचे प्रस्तावान आमी आयकुया. आज आमी बाब विल्फ्रेड फ्रँकच्या याजकीपणाच्या रुपयोत्सव आचरणाक एकूटम जावन एकवटीत मानोभावान एवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जावच्याक सांगता मेळ्ळ्या. ह्या दिसांनी होवी सभा सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाचे दीस संभ्रमता. आईची देवस्तुती आमकां देव ताच्या मणयारे मुखांत्र कुरपेचे वरस परगट करता म्हणलो संदेश दिता. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो बरवसो थीर करता आनी ताच्या सर्गींच्या ग्रेस्तकायेन आमकां संतोशान भरता. जो कोण सत म्हणटा ताका सर रसनांक स्वर्त प्रसर करूंक पदवी दिता. तर सोलोन आसा मेटान सोम्या तुवें सोलोन गेल्ली आयकूंक आशेता उतरां तुवें उलयल्ली केन्नाय विसरोन सोडना सोम्या तुज्या मोगाळ कृत्यांचो म्हणल्या ह्या ध्येयकल देवाक ह्या मिसाच्या बलिदानान अर्घां दिवया आनी भावार्थी काळजान आनी मनान जेजूक साक्षी जावन जिवंक जाय असची कृपा मागून घेवया. आनी आमी सर्व देवा कडेन सुख ओळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. Somiya
शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सविचाराया सर्वविधान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन बसता तुमच्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संसाराचे पाप काडटा आमची काकृत्य तूं बापाच्या उज्यात बसलाय आमचे मागे मारून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं प्रार्थुया भोव पवित्र बापा तुका मागलेल्या सस्नीक याजकपणान फाटल्या 25 वर्सांतान वांटो घेवंक तुवें हांव फावो न्हय तरी तुवें म्हाका तुजो याजक जावंक वेंचून काडलोय आनी तुज्या पवित्र सभेचे सेवक जावन नेमलोय धैर्यान आनी दुलोबायान शुभ वर्तमान प्रगट करूंक ह्या पास्काच्या सडणेच्या गुटाचो विश्वासी मनेरी जावंक म्हाका कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना इजाया प्रावदीच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक फापसारल्या काळजांक बरें करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आशिल्ल्यांक मुक्ती प्रकट करूंक सर्वेस्पराचें कृपेचें वरस आनी आमच्या देवान फारीकपण घेवचो दीस प्रकट करूंक रुदान करतल्यांक बुजोवंक सियोनांत रुदान करतल्यांक संतोश दिवंक तांकां गोबरा बदला मुकूट दिवंक रुदानाचे मुस्तायके बदला संतोशाचें तेल दिवंक निराशे बदलाक स्तुतेचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला सर्वेस्पराची महिमा दाखोवचे खातीर ताणें लायलेले नितीचे सिंदूर रूख म्हूण ताका नांव पडटलें ती पुरातन अवशेशाच्या जाग्यार नव्यान बांदतली विदेशी तुमचे हिण सरोंक फुडें सरतले परके तुमची शेतां कोसतले आनी तुमच्या दाकामळ्यांनी काम करतले पूण तुमकां सर्वेस्पराचे याजक म्हणटालीं आमच्या देवाचे मणयारी म्हणून तुमकां पासरतलीं राष्ट्राची संपत्ती तुमकां भोगूंक मेळटली आनी तांचे गिरेस्तकायेंत तुमी संतोशताल्यात देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकात उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा म्हज्या तारोकात उल्हासता आत्मो म्हजो सोम्याक
मोजा तारुका थंय भरला आसता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोजा तारुका थंय भरला आसता सोम्या सोमोक नियाळटा मोजा राया गांवान दिता महांताची कीळ संतोषान गायता सोम्या सोमोक नियाळता सोमी बोलता गयता आपली प्रकाशी महिमा प्रगटता पदवेदारांक बसकेतां सकला घालता सोमी बोल दाखयता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोजा तारुका थंय भरला आसता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोजा तारुका थंय भरला आसता सोमी कल्त्यांक उबारता भुकेल्यांक दिरव्यांनी भरता दुबळ्या धाकट्यांक तो दयेन सांबाळता सोमी कल्त्यांक उबारता सोम्याची वडवीक गायता मोजा देवाक हांव महिमा दिता परतो ता सोमो आनी ताची दया सोम्याची वडवीक गायता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोजा तारुका थंय भरला आसता आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा देवा मोजा तारुका थंय भरला आसता Sonyaso Alleluia 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 सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या आयतारा सकाळी भोव फांत्यार जिवंत उठुल्लो जेजू पयले मरी मागदलेनाक दिश्टी पडलो तिचे तावण 7 देंवसार ताणें धांवडयले तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली तवळ ते खंतीन रुदारण करनासले तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगिल्ले तांणी सत मानलें ना उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलून वेताना पारकी रुपार तो दिश्टी पडलो तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचे कोणूच सत मानलें ना शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे दारुणाये पसोत तांकां तो दुर्सालो
कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नांक सुवार्ता परगट करा. देवाचे उतर हे अखनी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज हांगासर बाब विल्फ्रेड फ्रँक हांच्या याजकी जिविताच्या रुपयोत्सवाच्या संभ्रमाक आमी हजर जाल्या आसता. आज आमी याजक म्हळ्यार कोण, याजकी आपोवण्या विशीं आमी नियाळ करच्याक प्रयत्न करया. एक याजक जावन आसा देवान नेमलेलो मोणयारी, देवाचो सेवाक, देवाचो तो प्रतिनिधी. जर आमी पोरनो तेस्तमेंत उक्तें करून वाचता जाल्यार पोरन्या तेस्तमेंतांतलो पयलो याजक जावन आसा आरोन. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 12 तावन 15 थंयसर आमी वाचता, देव मोइशे लागीं अशें म्हणटा, आरोनाक आनी ताच्या भुरग्यांक घेवन जामतीच्या दारा लागीं वच. थंयसर आरोनाक पवित्र मुस्तायकीन सय आनी ताचे हात तेलान माक. ताणें म्हजो सेवाक जावन म्हजी सेवा करचे खातीर पवित्रपणाच्या, भाग्यवंतपणाच्या आनी नितीच्या वाटांनी ताणें चलोवंक जाय. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पोरन्या तेस्तमेंतांत एका याजकाचें मिसांव फकत बलिदान पेटोवचे मात्र जावन आसले. देखून आमी वाचता निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 थंयसर याम किपूर म्हळ्यार त्या फेस्ता दिसा एका शेळयेक ते थंयसर देव तेंपलाक हाडटले आनी ताका जिवेशी मारतले आनी थंयसर असो श्रेश्ठ याजक ताचे रगत मनशांचेर, थंयसर आसच्या लोकांचेर आनी आल्तारेचेर तो शिंपडायतलो आनी त्या रक्ता मुखांतर लोकांची पातकां थंयसर वखसतली. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणो, जर आमी नव्या तेस्तमेंताक येता जाल्यार जेजू जावन आसा श्रेश्ठ याजकाच्या की व्हरतो. कित्याक म्हळ्यार ताणें मनशांची पातकां धुवन काडच्याक खंयची एका शेळयेक बळी पेटोवंक ना, मगर आपलें जिवीतच ताणें क्रुसार समर्पून दिलें. देखून आमी वाचता पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 4 पेद्रू अशें म्हणटा, क्रिस्ताच्या रक्ता द्वारे आमची पातकां, आमचे घाय गुण जाल्यात. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पोरन्या तेस्तमेंतांत एका याजकाचें मिसांव फकत बलिदान पेटोवचें, पूण नव्या तेस्तमेंतांत आमच्या याजकान फकत बलिदान पेटयलें मात्र न्हय, आपलें सगळें जिवीतच ताणें लोकांक समर्पून दिलें. कश्टतल्या सांगता, गरजेवंत सांगता तो जियेलो, तांकां ताणें कुमो केले, आदार दिले आनी गरजेवंतांक तांचे सांगता एक जावन तो चल्लो. पिडेस्तांक ताणें गुण केलें, लोकां सांगता एक जावन आमचो श्रेश्ठ याजक जेजू जियेलो. देखून तो म्हणटा मातेवाची शुभवार्तामान अध्याय 20 वाक्य 20 आनी 8 थंयसर तो अशें म्हणटा, मनशा पोतो हेरांक आपले सेवा सक्रेक लावंक न्हय, बगार आपलेच हेरांची सेवा सक्रे करचे खातीर ह्या संवसाराक आयला. आनी तशेंच त्याच श्रेश्ठ याजकाचे पाटलाव जावन आसचे आमी याजक आज आमकां आमचे पयले आनी वर्ते मिसांव जावन आसा साक्रमेंत आचरण करून ते लोकांक वांटून दिवचे आनी दुसरे लोकां सांगता एक जावन जियोवन लोकांचे कश्ट दूख जाणा जावन तांकां कुमो करून लोकां सांगता चलचे जावन आसा एका याजकाचे मिसांव. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें आनी हीच उतरां जेजू लुकाचे शुभवार्तामान अध्याय 4 वाक्य 18 थंयसर परतून एक फावटी रिपीट करता आनी याजकाचे एक मिसांव कितें म्हूण आमकां थंयसर तो कळीत करता. आनी तो म्हणटा, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला, दुर्बल्यांक बरे खबर, बंदीन आसल्यांक सुटका, दंसतल्यांक सावकासाय
आनी पिडेस्तांक गूण करचे खातीर ताणें म्हाका आपयला. हे जावन आसा एका याजकाचे मिसांव. पळय म्हाकाच्या भावा आनी भयणीनो, देवान याजकाचे हात पवित्र केल्यात. कित्याक म्हळ्यार पवित्र जाल्या त्या हाता मुखांतर लोकांक पवित्र करचे खातीर आनी लोकांक पवित्रपणाची वाट दाखोवचे खातीर. वर्दीच्या त्या पवित्र दिसा एका बेसपा मुखांतर देव एका याजकाक मागता आनी अभिषेक करता. असो अर्थ कितें की म्हळ्यार आज तावन तूं देवाचो सेवाक आनी देवाची सेवा करचे खातीर तुवें भाग्यवंतपणाच्या पवित्रपणाच्या आनी नितीच्या वाटांनी चलोवंक जाय म्हूण. याजकाक साबार मिसांव आसात. येदोळ सांगले बरे एक याजकाचे पयले महान आनी वर्ते मिसांव जावन आसा साक्रामेंत आचरण करन ते वांटून लोकांक दिवचे. दाखल्याक सांगचे तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, पळया मिसाच्या त्या पवित्र बलिदाना वेळार याजक उंड्या आनी वायना वयर हात दवरून एका याजकान म्हणची उतरां जावन आसात. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दान ही देणी पवित्र कर म्हणटाच आसतना थंयसर आसचो उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, संवसारार घडच्या सर आजापा पैकी एक वर्ते आनी महान आजाप जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या जेजू येवन थंयसर वेदीर हाजर जाता आनी हे आजाप फकत एका याजका मुखांतर मात्र घडता. एक व्यक्ती संवसारार कितलो फामाद आसूंक पुरो, सगळो संवसार ताच्या हाताकाळ आसूंक पुरो, जायते पयशे आसूंक पुरो, पूण हे आजाप ताचे द्वारे करूंक साध्य जायना. हे आजाप फकत एका याजका मुखांतर मात्र घडता. हे एक विशेष देणे देवान एक याजकाक दिला. आनी तशेंच कुंभसारीच्या सक्रामंता वेळार याजक आपलो हात उबारून थंयसर एब्सोल्युशन दिता आसतना थंय याजकाच्या हातांत वळतात देवाची कृपा आनी देवाचे बुकसाणे. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, साक्रामेंत आचरण करन ते वांटून लोकांक दिवचे जावन आसा याजकाचे पयले आनी वर्ते एक महान मिसांव. एक याजक देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी जावन आसा. मनशांची मागणी तो देवाक समर्पिता, देवाचे बेसांव घेवन तो मनशाक दिता. थोडे फावटी थोड्यांक एक चिंताप आसा, हांवें त्या याजकान मीस भेटयल्यार मात्र हांव मिसाच्या बलिदानाक येता. म्हजें घर बेंजार करच्याक, म्हजी गाडी बेंजार करच्याक, म्हाका आशिर्वाद दिवच्याक तोच याजक जाय या होच याजक जाय, दुसरें नाका म्हणून. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक आमी उगडास दवरया. हर एक याजक क्रिस्ताचो मणियरी जावन आसा. हर एक याजकान भेटोवचें मिसाचें बलिदान ते ताचें बलिदान न्हय, बगार ते याजकाचें बलिदान जावन आसा. हर एक याजकान दिवचें तें बेसांव ताचें बेसांव न्हय, बगार याजकाचें जेजूचें बेसांव जावन आसा. जर आमी एका याजकाक पळोवन मिसाक येता जाल्यार जेजूच्या की चड आमी याजकाक महत्व दिल्लें बरें जाता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, याजकाच्या नांवी आमी जेजूक विंगड करचें नाका. आनी दुसऱ्यान याजकी आपोवण्या विशीं आमी नियाळ करया. पळया, जेजून 12 जाण शिसांक वेंचून काडले आनी ते 12 जाण सादे जावन आसले आनी चड शिकप तांकां नासले. मात्र न्हय, जेजू सुद्दां पाटलाव केल्यार जेजू तें गूण पावर्त पातयेन आनी भरवोसो त्या शिसांक नातलो. म्हणजे शुभवर्तमानांत जावन सामका गळीज जाता. वाचता आमी मातेवाचे शुभवर्तमानांत 8 वाक्य 20 आनी 3 थंयसर जेजू आनी ताचे शिस दर्यांत पयन करनासतना व्हड एक वादळ येता. आमी बुडटा म्हणलें बे शिसांच्या काळजा भितर रिगता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? कितलो उणो भावार्थ तुमचो. तांचो भावार्थ घड करच्याक थंयसर जेजू आपोवणी दिता. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 14 वाक्य 30 आनी 1 पेद्र उदकांतल्यान चलता आसतना जेजूचेर दवरलो भावार्थ सांगता आनी उदकांत तो बुडोवंक लागता. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलोय. मातेवाचे शुभवर्तमान अध्याय 17 वाक्य 17 थंयसर एक व्यक्ती देवसार लागल्या आपल्या पुताक जेजूचा शिसांसरशी हाडटा. पूण जेजूच्या नांवी तांकां गूण करची पदवी आसा म्हूण कळीत नातले. विश्वास तांकां जेजूच्या नांवी नातलो. आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा, कितलो काळ पर्यंत हांव तुमचे सांगाता रावूं. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, शिसांनी जेजूचो पाटलाव केल्यार तांकां जेजू तें गूण पातयेनी भावार्थ नातलो. पूण उपरांत कितें घडलें? जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत प्रत्येक जाण पेंतेकोस्त दिसा तेच शेस एका कुडांत सांगाता बसून मागणे करनासतना पवित्र आत्मो तांचेर देंवून आयलो.
जेन्ना पवित्रत्व तांचेर देवून आयलो ते स्पिरितान भरले, तांचे थंय असले ते भे पयस सरले आनी तांचे जिवीत संतोषान आनी धैर्यान भरले. पवित्रत्वाच्या प्रेरणान स्पिरितान बरोवन सगळ्या संवसाराक वचून जेजूची शुभ वर्तमान ते परगट करूंक लागले. देखून म्हाका भावा आनी भयणीनो, पेंतेकोस्ताचो दीस त्या शिसांच्या जिवितांत एक वर्दिसो दीस जावन आसलो. तशेंच अस्कत जावन आसच्या आमकां याजकांक देवान ताच्या सेवेक विंचला. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, वाचता आमी कोरिंथकारांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 7 हांव आमी वाचता. थंयसर सांत पावलो बरोवन अशें म्हणटा, जाणाऱ्यांक लज घालच्याक संवसारार कितें पिशेपण आसा ते देवान विंचून काडले. बलवंतांक लजे घालच्याक संवसारार कितें कनिश्ट म्हूण आसा ते देवान विंचून काडले. संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता ते लजे घालच्याक संवसार कितें हीन म्हूण चिंता ते देवान विंचून काडले. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें सतत आमी प्रवाद्याच्या जिवितांत पळयता. जेन्ना देवान इजाया प्रवाद्याक आपयले ताचे मिसां ह्या संवसारांत बंद वरसूंच्याक, तेन्ना इजाया प्रवादी अध्याय 6 वाक्य 4 थंयसर अशें म्हणटा, हांव एक मेळावंडाचो मनीस. जेन्ना जेरेमिया प्रवाद्याक देव आपयता, जेरेमिया प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 5 म्हणटा, सर्वेस्परा हांव एक ल्हान भुरगो, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. आपलें उणेपण तो वळखून घेता. अस्कत जावन आसच्या आमकां देवान विंचून काडला. जशें त्या शिसांच्या जिवितांत पेंतेकोस्ता दिसा घडलें, तशेंच हर एका याजकाच्या जिवितांत मोगाच्या भावा आनी भयणीनो वर्दीच्या दीस घडटा. वर्दीच्या त्या पवित्र दिसा तोच पवित्रत्व याजकाचेर देवून येता, ताचें सगळें जिवीत परिवर्तन करता, ताचें सगळें जिवीत नवें करता आनी स्पिरितान भरता. ताचें तें आसा तें उणेपण तो पुसून काडटा आनी ताका एक नवी रचना जावन देवाच्या सत्तेन, देवाच्या आत्म्यान तोच पवित्रत्व व्हरता. देखून वर्दीचो दीस हर एका याजकाक पेंतेकोस्ताचो दीस आसले बरी. जो आमचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 थंयसर जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, फाटल्या 25 वर्सां हांव बाब विल्फ्रेड एक बरो गवळी जावन लोकांक ताणें पवित्रपणाच्या, भगवंतपणाच्या नितीच्या वाठांनी चलयला. सक्रामेंत आचरण करणे लोकांक दिवच्या मुखांतर लोकांच्या आध्यात्मीक वाडावळेक ते कारण जाल्यात. सबारपटी आमचें तें एक सूख जिंदाप आसा. एक याजक फिरगेरचो याजक म्हणटा आसतना बिल्डिंगां बांदचो, हॉलां बांदचो, इगर्ज बांदचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून. पूण फाटल्या 25 वर्सां हांव बाप विल्फ्रेडांनी जायत्या लोकांची काळजां देवाच्या मोगांत बांदून हाडल्यात. तशेंच तुटली कुटुंबां तांणी एकवटायल्यात. अशें जेजूचो बरो गवळी जावन ते वावरून आसात. त्याच कारणां खातीर त्याच देवाक अर्गां दिवच्याक आज हांगासर ते मिसाचें बलिदान भेटोवन आसात. दुसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, याजकी जिवीत एक आपवणें म्हणटा आसतना याजकाच्या जिवितांत ती बेजाराय, निरासपण, कश्ट आसात. देखून जेजू म्हणटा मातेवाची शुभ वर्तमान अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 1, जो कोण म्हजो शीस जावं काशेता तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान दी. सबारपटी आमी चिंतचे आसा याजकाचें जिवीत सुशेगाद जिवीत. याजकाक कितेंच कश्ट ना, कितेंच बेजाराय ना. साबार आनी म्हजे कडेन सांगलें आसा, फादर तुमकां काले प्रॉब्लेम फादर, तुमी बिंदास जिवन आसात, तुमकां कुटाम ना, तुमकां भुरगीं नात, तुमकां आनी काले टेन्शन फादर. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, याजक आमी मनीस अस्कत, आमचें थंय उणेपण आसा, आमकांय बेजाराय आसा, आमकांय कश्ट आसात. पळया एका फिरगेरजेंत आमच्या कुटुंबांनी पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, एक ल्हान कश्ट ह्या समस्या येता आसतना आमी फिरगेरजेच्या विगारा कडेन येता. चिंत्या एका फिरगेरजेंत 450 कुटुंबां आसात आनी हर एका कुटुंबांत समस्या आयल्या वेळार त्या फिरगेरजेच्या याजका लागीं येवन तांच्या समस्येक परिहार सोदतात. पूण याजकाचे कश्ट आयकूंक कोण आज तयार आसात? फाटल्या 25 वर्सां हांव बाप विल्फ्रेडाच्या जिवितांत विविध रितीचे कश्ट तांकां आशिल्ले.
बेजाराय आनी समस्यो तांच्या जिवितांत जायत्यो आसल्यो, पूण जेजूच्या कृपेन आनी आदारान ते तांकां फूड करूंक साध्य जाला. प्रत्येक जावन इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांत अध्याय 40 आनी 3 वाक्य एकात हांव इजाया प्रवादी अशें म्हणटा, भियेनाका, हांवें तुका सोडयला, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोस. तूं उदकांतल्यान चलता आसतना हांव तुजे सांगात आसतलो, तूं दर्यांतल्यान वेशीत जाल्यार तूं बुडचो नाय, तूं उज्यांतल्यान चलशी जाल्यार तूं नाश जावचो नाय, उज्याच्यो जिबो तुका लासून व्हरचो नात. ही उतरां फादर विल्फ्रेडाक फाटल्या 25 वर्सांनी बरोवसो दिवन आसात आनी फाटल्या 25 वर्सांनी विविध फिरगर्जेनी ते वाव उरल्यात, याजक जावन फिरगर्ज विगर जावन वाव उरल्यात आनी जायत्या दुबळ्या फिरगर्जेनी वचून थंयसर दुबळे कायाचें जिवीत ते जियेल्यात आनी ताच्या की वर्त्या माफान कोणूच वचूंक तयार नासल्या तसल्या समस्या आसल्या फिरगर्जेक थंयसर वचून तांणी थंयसर असल्या समस्यांक परिहार सोदून काडन ते लोकां मोगाल जाल्ले याजक ते जावन आसात. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आज आमी बाप विल्फ्रेड हांचे याजकी जिविताचे रुप्यस्तवचो संभ्रम चलयता आसतना एक मात्र आमी उगडास दवरया. आज आमी प्रत्येक जावन देव पावण्या खातीर मागया मोगाच्यानो. कित्याक म्हळ्यार आज इगर्ज मातेक पवित्र सभेक याजकांची धर्मिकांची गरज आसा. पळय, आज एक भुरगें पोटांत आसतनाच म्हजो पूत इंजिनियर जायचे, म्हणजे डॉक्टर जायचे म्हूण आमी डिसायड करता. पूण पळया मोगाच्यानो, आज सबार इंजिनियर आसात, डॉक्टर आसात आनी सबारांक काम नासतना घरा आसात, पूण आज इगर्ज मातेक याजकांची गरज आसा. इगर्ज मातेक धर्मिकांची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आज जायते आत्म्या पातकाद्वारे ICUंत आसात. देखून असल्या आत्म्याक जेजू सरशी हाडच्याक, असल्या आत्म्याक साक्रामेंत दिवच्याक, असल्या आत्म्याक सारकी वाट दाखोवच्याक, उजवाडाची वाट दाखोवच्याक आज याजकांची गरज आसा, धर्मिकांची गरज आसा. देखून आज आमी प्रत्येक जावन मात्र न्ही हर एका दिसा आमी आमचे कुटुंबाचे मागणे करता आसतना देव पावण्या खातीर आमी मागया, याजका खातीर मागया, धर्मिकां खातीर मागया. तशेंच आज आमी फादर विल्फ्रेडांचो रुप्योत्सव, याजकी जिविताचो रुप्योत्सव आचरण करता आसतना प्रत्येक जावन तांचे खातीर आमी मागया. तो सोमी सदांच तांचे सांगात आसूं, तांकां राखूं आनी सांबाळूं आनी जायते आत्मे आनीक जायते आत्मे तांच्या मुखांतर देवा सरशी येवं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. देव आमचो मोगाळ बाप, तो आमचो मोग करता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता संवसाराक धाडलो. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या देवपुतान देवाच्या मोगाची आनी एक कूस म्हळ्यार ताची काकूळट आमकां दाखयली. ही काकूळट फाटल्या 25 वर्सांनी हांवें भोगल्या, तुमी भोगल्या. ते हेरांत ही काकूळट दाखोवंक आनी जियोंक देवाचो आदार आमी मागया. सुवार्ता परगोटंक तुवें नेमलेल्या मण्यारी आमच्या पाप फ्रांसीस सौवेस्पांक, याजक आनी धर्मीक भाव भयणीक उर्बेन आनी क्रियाळपणी तुज्या पुताच्या पुनर्जिवनपणाक साक्ष दिवची हातेरा कर म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जेजू सारकी सेवक जावन आपले ताबेन आसच्या लोकांच्या मोगान सेवा करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगजेंतल्या सप्रायवंत आनी पिडेस्तांनी तांच्या एकसुरपणाच्या आनी कश्टाच्या वेळार भरोशान जिवंक भलायकी आनी आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुताच्या नव्या जिवितांतय संतोष भोगतना आमकां लाभले जिविताचे देणे बऱ्या तरान गळसून हेरांनी ताचो उपयोग करिशे मोगाची आनी सेवेची जिणी जियोवन नव्या जिविताक उठोवंक उमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुजे काकुळचेचो रुपसो संभ्रम आमी आसलयतना तुवें बाब विल्फ्रेड फ्रँकाक आनी ताचे सांगाती थंय दाखयिल्ले तुजे वते काकुळटी खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आनी ती तुजी काकूळ ताच्या दिसपट्ट्या जिवितान हेरां थंय दाखोवंक तांकां गरज आसचे मोळ काळीज दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमची मागणी तूं स्विकार कर. हांव आज प्रत्येक तरान मागता म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या मांयच्या भलायके खातीर, म्हज्या भाव भयणी खातीर, आनीक म्हज्या वाड्या घरां खातीर आनी फिरगेजी खातीर.
पिरगजीच्या विगारा खातीर आनी हांगासर म्हजेर मोग धरून आयिल्ल्या ह्या जाकां खातीर आनीक मोग धरून आयिल्ल्या सैऱ्या दर्यां खातीर तांकां सोमेस्तांक तुज्या काकुळतीन तूं भर तांकां तुज्या भरपूर बेसावांनी भर आर्थीक अभिवृद्धी तूं तांकां दी आनी तांच्या जिवितांत क्रिस्ती भावार्थ वाडाशे सडेशें कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. तुवें सजलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटोवे वेळी वावरांनी वाजाना संगीतचिणी अर्पितां तुका भक्ती पळी. तुवें सजलेली पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटोवे वेळी वावरांनी वाजाना संगीतचिणी अर्पितां तुका भक्ती पळी. गोवांचो उंडो अर्पितां दाकांचो रोस समर्पितां बदल क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान मागतां बापा कालतेपणान. गोवांचो उंडो अर्पितां दाकांचो रोस समर्पितां बदल क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान मागतां बापा कालतेपणान. तुवें दिलोली कुटुंबाची जिणी भेटयतां तुका आज भक्ती पळी. तुका मनवाशी करता ही जिणी त्यागांचो घेवन मागतां आमी. गोवांचो उंडो अर्पितां दाकांचो रोस समर्पितां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवपाक म्हणटा तसलेंच जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाकांनी मैमेक आमच्या आखे पयसपेच्या आदावाक सरीसपर मानून घेव. प्रितीच्या बापा ह्या दिसा घेतल्या तुज्या बरेपणा खातीर आनी 25 वर्सांच्या ह्या जगपणा पासून म्हज्या भाव भयणी बराबर काळजांत हांव तुका दिन वाचता आनी हो वाकणेसो याज्ञ तुका भेटयता. तुजो ह्या जग जावं म्हाका हांव फावो न्हय तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते बरी तुजी सेवा करून तूं म्हाका चलय आनी पळय सभेंत तुज्या सेवकांचो संख्या वाडय. ह्या आमी मागता हांव तुजे पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकानूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकांनी ओरत्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप करता तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी ससणी कराराचे रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavata so good purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन आमी पगडटा, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आखे तुमी जे विस्तारलेले तुझे पै सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटो पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. प्रत्येक जावन फादर विल्फ्रेडाचो बाब अल्फोन्स फ्रँक आनी ताची भावोजो विल्मा फ्रँक. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खारमुरये देवाचे माये सांगाता बगे वोत धर्म दोत भगवान झुजे तिजो पती आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. फाल्यांचो दीस दैवी काकुळतीचो दीस आनी फाल्यांचो दीस म्हज्या उर्दीचो दीस. सोजन याच्याक आमी देवाक अर्गां जावन एक वोर्द आमी घेतली आनीक सोजनी आमी जिवंत आसून
देवाक फाल्यांच्या दिसा अर्गां दितलें हांव. तर म्हज्या कुटुंबा बराबर आज आमी अर्गां दिता आसतना ते देवान केल्ली आनी दिल्ली काकुळत विस्मितांची आनीक अप्रूप गणिताची त्या देखून ताची वडवीक महिमा गावन बापा कडेन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागे आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सरपातकांतले सुटय आनी सराकांतांतले वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससण्याच्या सुसनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. माय मोगाचो गुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा पुनर्जीवन जाल्लो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचो सोबी जेजू आमचो सासणी जिविता व्हरून पावचो कृपा आमकां दिवचो. जिविताचो सोबी जेजू आमचो सासणी जिविता व्हरून पावचो कृपा आमकां दिवचो. ये सोम्या जेजू ये कृपे देणी हाडून ये सोम्या जेजू ये जिवीत नवें करूंक ये सोम्या जेजू ये कृपे देणी हाडून ये सोम्या जेजू ये जिवीत नवें करूंक बरो होळी आमचो पासो सरो दिवचो नितर उदाक दिन तांकां मागोवचो मोगाळ जेजू आमचो बरो होळी आमचो पासो सरो दिवचो नितर उदाक दिन तांकां मागोवचो
Jesu, tinwasum pasum gaita. Vandan Jesu, stuti Jesu, आता आणि सर्वदा. अर्गां Jesu, Urab Jesu, tinwasum pasum gaita. Vandan Jesu, stuti Jesu, आता आणि सर्वदा. उंड्या रूपात म्हज्या काळजांत आयलाय, सोम्या अर्गां तुका. पवित्र रक्तान म्हाका पोसलाय, दुनिया होंगराक तुका. पातका मोगसून नवें जिवीत दिलाय, जय तुका सर्वंगारा. कुर्सार मरून सोडवून गेलाय, महिमा तुका जीव दातारा. अर्गां Jesu, Urab Jesu, tinwasum pasum gaita. Vandan Jesu, stuti Jesu, आता आणि सर्वदा. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, सासणेक या जाका तुज्या बापा आनी पवित्र आत्म्या बराबर तुका अर्गां, होगळाप, वैभव, गौरव, मान आनी दिनवास पाठयता. आयच्या दिसा, ह्या वर्त्या दिसा तुजें उतर आमी आयकलें आनी नियाळ्ळें. तुजें कूड आनी रगत आमी सेवली. आनी आज न्ही फकत तुज्या उतरांत आनी तुज्या त्या कुडी रगतांत म्हाका प्रत्येक जावन तुज्या मुणयाऱ्यांतय तुका पळोवंक, तुका होगोळसोंक, तुका दिनवासोंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. फादर विल्फ्रेड फ्रँकाच्या ह्या याजकी दिक्षेच्या रुप्योत्सवाच्या संदर्भी ताच्या बराबर वॉर्ड मेळ्ळ्या आम्हा सौगांयकी फाल्यांचो दीस रुप्योत्सवाचो दीस. आनी त्या उपरांत एका हप्त्यान आनी दोग आमचे सांगाती अशे 6 जण सोम्या तुज्या सासणेक ह्या जागपणांत तुवें आमकां वांटेले केल्लें. आनी त्या दीस तावन आज म्हणसर आमी अविश्वासी जाल्यार, आमी पाताक आदारल्यार, आमी सूख केल्यार, आमी शेळेपण दाखयल्यार, आमी तुजे तावन पयस गेल्यार तूं आमचे तावन पयस वचोंक नाय. आमी अनउपकारी जाल्यार तुवें अनउपकार दाखोवं नाय. कितले चड अविश्वासी आमी जाल्याव तितलो चड विश्वासी तूं आमकां जालोय. देखून हें 25 वर्सांचें ह्या जागे जिवीत तुवें आमकां नांव फावो जाल्ल्या मासा रक्ताच्या ह्या साद्या मनशांक फावो केलें. थंच आज आमी संभ्रमांक कशी वता. आमी केल्लें, आमी घडल्लें, आमी बांदल्लें कांयच ना सोम्या, पूण जें कितें आसा तें तुका आमी समर्पिता. आमची अस्कत काय, आमचें उणेंपण, आमचें अविश्वासपण, आमची सुखीदाड ह्या दैवीक काकुतीच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा आनी ह्या पवित्र संदर्भार तुज्या काकुरीचेर मात्र आमी बरोसता आनी संतोश पावता. आज दुसरो कसोच संतोश आमी येची केल्लो, आमी जोड काडून गेल्लो ना, पूण आमी होगडायिल्लें तूं विसरताय आनी बक्षिताय आनी ती काकूत आमकां दिताय म्हणून तो आमकां संतोश आनी तें आमी संभ्रमूंक कशी व्हरता. तर आमी सर्वांक ह्या मिसार वांटेली जाल्ल्यांक
तुज्या मुनयारान थंय आनी तशेंच तुज्या उतरान आनी कुडी रक्तांत सोम्या आमकां तुका सदांच बगूंक आनी भायर बेतच आमच्या भावां भयणी थंय तुका देखून तुका सदांच मान करूंक आमकां फावो कर आमेन. Beraviam. प्रार्थुया. भगवंत बापा ससनाच्या देवा सर्गींच्या उंड्यान तुवें आमकां गटाय दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पियोंक दिवन म्हजें काळी संतोशान भरलें. तुजी सेवा मुखल्या दिसांनी विश्वासीपणान करूंक आनी सगळें म्हजें जिवीत मोगान आनी धैर्यान मनशाच्या सोडवणे खातीर करसूंक हें सर्गींचें जेवण म्हाका सकत दिवं. सगळ्या म्हज्या भाव भयणी बराबर हें प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाच्या भाव भयणीनो, विगाराच्या तर्फेन आनी म्हज्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांगासर आयिल्ल्या सर याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणून आशेतां. म्हज्या मोगान जायत्या जाणांक आपय जाय आसलें, पण थोड्यांक मात्र कुटुंबाचें एक ल्हानशें कार्यक्रम जाल्ल्यान हांवें आपयल्लें आनी मोग दवरनो म्हजे सांगाता कर्कटें वत आसल्यार दगीचे दीस जाल्यार आयल्यात. एकलो याजक गोंयांत जावन आयला, बेंगलोर जावन आयल्यात. तांकां हांव विशेश तरान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या विगारान म्हाका एक सलाह दिल्ली, एक अर्ग आमी सांगा दवरूं आनीक देवाक तूं अर्गां दी. हें बाग सकाळांक फावो जायना म्हणून आमी सांगाता जेपू सेमिनारींत 28 जण शिकल्ल्या आनी 28 जण याजाकी आजूय जिवंत आसात आनी कोणूय एकल्यांनी सोडून गेल्ले नात, सक्कड आसात देवाच्या शेतांत. अशें बरें बॅच आमचें, एकलोय मरोना एकलोय सोडून वचोना. आनी आमी कार्मेली 6 जण, तातूंत 4 जण सांगाता, 2 जण उपरांत थंय कॅनडा आसात आनी पयस आसात. आनी अशें म्हजे सांगाता वंटेली घेवंक आसलो भाव आयला, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी कुटुंबाचेच फ्रँक मुस्तासांव, फादर वलेरियन फ्रँक, फादर स्टिवन लोबोतो पूण तोय फ्रँक, आनीक आमचो फादर प्रवीण फ्रँक, एलियास फ्रँक ताणें उपरांत येता आमकां सांगलां, आज येवंक जायना आमकां सांगलां. तशेंच गिरू फ्रँक ताणें उपरांत येता म्हणलां जिवनांत, आतां येवंक जायना म्हणलां, उपरांत येवन म्हाका ताणें मेळटा म्हणलां. अशें आमचे कुटुंबाचे फ्रँक. आनी कुटुंबांत तेका सिस्टर आसली तातूंत एकली मोरान पावल्या आनी आसा ते आग्नेशिया फ्रँक एकली आनी ओसलीन फ्रँक, ती मतारी जाली, तिका चलोवंक जायना, येवंक जायना म्हणून सांगलां. अशें ह्या सक्कड फ्रँक कुटुंबाच्यांक हांव प्रत्येक तरान धार्मिकांक रिलिजियसांक देव बरें करूं म्हणटा. अरे एका पाद्र्यापांची नांवां काडूंक हांगासर तुमी वळखता तांकां, ह्या सक्कड पाद्र्यापांक प्रत्येक तरान विगार बापांक, काजीतोर बापांक आनी प्रिंसिपाल बापाक तांणी म्हाका दिल्ल्या पाठिंबोक, धैर्याक आनी तांणी दिल्ल्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आभारी जावन आसा. आतां अशें चिंतलां आमी ह्या जग भितर येता आसतना तांकां भितर म्हज्या 25 वर्सांच्या वळखीक एक बूक तयार केल्लो आसा आनी तो बूक म्हजी 19व्या कोळी ती जावन आसा, ती तांकां हांव थंयसर दितलो. आनी तशेंच म्हज्या उडासा कुटुंबाच्यांनी केल्ली एक की चेन आसा, ती तांकां आमी दितल्या आनी एक रेजिस्टर तांकां दितल्या. आनी तशेंच तुमकां मोगाच्या न्हू ह्या मुखल्या दारांतल्यान भायर वता आसतना विगाराच्या सलायेन तुमकां थंयसर एक पवित्र केल्ली बेंतीन आनी तशेंच एक की चेन आनी तुमकां एक रेजिस्टर आमी दितल्या आनी तो बूक हॉलांत आमी तुमकां एकल्यांक दितल्या. अशें म्हज्या मोगांत मागा तुमी म्हज्या आवय खातीर आनी तिच्या भलायके खातीर आनी मागा आमच्या फिरगेची खातीर आनी विगारपणाच्या बऱ्यापणा खातीर हांव ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे सांगता सेर्मोन दिल्लो पाद्र्याप तुमी वळखतात, ब्रदर प्रकाश बेंड्रा, ताच्या टिमांतलो पाद्र्याप तो फादर रोशन, आमचो तो कार्मेलीत म्हजे सांगता आसलो. आनीक रेतीरेन फामाद तो आज बेंड्रा बोंबय सगळ्यांनी तो वेसो पाद्र्याप म्हजे खातीर आयला. विशेश तरान ताका आमी हॉलांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय हॉलांत देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो, सर पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घाल. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया.
देवाचे ओळखा हालेलुया सांजळा तुझी दया वेळेनी थोडी रोकाच्यो सोमी देव तुका बरुका शेता पागी मनशाचो सोमिया हावेता चलो तुझे संगीत आयको काशेता दररोजो फाटला सोमिया हावेता चलो तुझे संगीत आयको काशेता दररोजो फाटला देवदूती शेता कणसां भरलेली लुलेक तयारी जाशी गे वावराही शेतांत सोम्याच्या